आयज बोरीस करता डिमांड करता डेप्युटी कलेक्टर केपें शंकर बी गांवकार हाणें जशें बोरीस स्पर्धेच्या वांगड्यांक सामन इशू केल्यात तशें आमी डिमांड करतात हाजे कडेन डेप्युटी कलेक्टरा कडेन की ताणें हो सामन जो आमकां इशू केला तो ताणें मिनिस्टरांकूय इशू करचो म्हणून कारण जे सामन ताणें आमकां इशू केल्लें हें सामन फकत एकूच कारणाक लागून इशू केल्लें हांव तें वाचून दाखयतां. The people are being misguided that the Defence Expo site and the surrounding areas shall be permanently captured by the Defence Ministry. The people are here agitated and prepared to take law into their hands. The people from Nakeri and surrounding areas have started gathering at the Defence Expo site frequently, and rumors have been spread with ultras motive. There is a possibility of major law and order problem. आता वो डेप्युटी कलेक्टर आमकां सामन इशू केल्लो की सांगून की आमी लोकांक फटयतात म्हणून की हो डिफेन्स एक्सपो परमनंट जाता म्हणून आनी हो डिफेन्स एक्सपो परमनंट न्हू पूण टेम्पररी म्हणून अशें तो सांगप. आयज पावन कोण येता हो डिफेन्स एक्सपो परमनंट म्हणून हे कालच्या पत्राचेर छापून आयलां. तेच परीत गोंयचे विधानसभेक ताणें स्टेटमेंट केल्लो आहा की हो डिफेन्स एक्सपो परमनंट म्हणून. जरी तर आमी फोटी मारताले लोकांक आनी आमी लोकांक फोटोवन चोडयताले जाल्यार आयज जरूरत आसा की शंकर बी गांवकारान डेप्युटी कलेक्टरान ह्या मिनिस्टरांकूय बीन सामन करचो कारण तेवूय फोटी मारता म्हणून. डिफेन्स एक्सपो शो हाडला आमकां फोटोवन चारूच दीस तुमी गोडे पत्रांचेर आचून पळयल्यार जाय आनी आमकां इतले टायम रस्त्याचेर येवन इतलो आमी 6 म्हयने जाले तुमी जाणात कितलो वावर आमी केला. असले आमकां फोटींगपणान चलतलो सरकार आमकां नाका आनी आमी आमची चोडवण आमकां जस्टीस मेळप पुरान आमची चोडवण आमी फुडें व्हरतले.